योदान कितें एमर्जन्सी जाली समज फायर ब्रिगेड वचना आसली, एम्ब्युलन्स वचना आसली. आतां जायतो वर्सां हो चलता इश्यू. आतां आमचो 6 म्हयने जाले दाजी सालकार MLA येयला वास्कोचो. तशेंच तो येवन जातकूच ताणें फॉलोअप केलो. कित्याक हो आमचो मेन वॉर्ड आसा, जो म्हाजो वॉर्ड आसा, ताका खूब प्रॉब्लम जाताले आमच्या फायर ब्रिगेडीचो जावं नाल्यार एम्ब्युलन्स जावं. तो आतां खंय तरी कमी जातलो. बऱ्यो गोश्टी घडपाक लागल्या वास्कोन, ज्यो गोश्टी केन्ना जावंक शकचे नासलेले आनी लोकांनी चिंतलेले नेगेटीव जे चिंतताले ते जावचे ना म्हणून. जावं ते फीश मार्केट जावं हो आतां पूल, हे केन्ना चिंतोंक नासलेले, पूण ते दाजीन करून दाखयले. म्हणून खंय तरी खुबशे टायमा पयलीं हांगा डिजास्टर जाले. म्हणजे धाकटलो जो डिजास्टर जालो तो अजून ताजे लायफ म्हणजे हे आमचे फुड्यान आसा. म्हणजे एक फायर ब्रिगेड ते लेट पावन नाजाल्यार टायमान पावनासतना कितें जालें तें आमकां दिसून आयिल्लें. आनी आमकां तेन्ना पसून दिसतालें की हो ब्रीज खंय तरी वयर येवपा जाय म्हणून, हो ओव्हरब्रीज आसा तो. आय वॉज व्हेरी कॉन्फिडंट ऑन माय गव्हर्मेंट. हांव आमच्या सरकाराचेर सदांच म्हणटा की हो सरकार काम करपी सरकार आसा, डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड सरकार आसा. आनी आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत प्रत्येक गोश्ट आपूण बारकायेन पळोवन ते क्लियर करता. आनी आज सिद्ध जालें. क्रिटिसिजम ही आसताच, ताजेर चड लक्ष दिना, पूण क्रिटिसिजम आसची बी, पूण नेगेटीव आसनासतना पॉझिटीव क्रिटिसिजम आसची.